पेडण्यार नॉमिनेशन्स फायल करपाक गेल्ले कडेन आल्लेकारान बाबू असगांवकाराच्या कार्यकर्त्यांच्या केस्तावाक जबाबदार म्हूण प्रकरण दोगूय एकमेकाच्या माथ्यार मारपाक लागल्यात. बाबू म्हणटा आल्लेकाराची हुकुमशाही चल्ल्या, आल्लेकार म्हणटा बाबूचे पेडण्याक गुंडराज चल्ला. दोगूय पेडण्यां मिडिया कडेन उलयले. जे म्हाका सपोर्टेड जे लोक भायर सरले कमीस कमीस 500 लोक त्यांना ते पळून चुकले की ह्या सीट गेले म्हणून. आणि आता सिंपथी मेळपा खातीर आपल्याक विरोध केलो, निषेध केलो, ही भाशा उलो. आणि जेन्ना तुमकां कशें अलाउड केले तेणें, खंयचे कायद्यान अलाउड केले ह्या पियाय दलवीन, म्हणजे तुम्ही चलतात आनी आमी चलनात. हेचेर इलेक्शन कमिशनर घेवपाची एक्शन. आमचोय निषेध आहा हेचेर. ह्या आल्लेकाराचे कितें जातले ते म्हाका खबर ना. इतलो लोकांक राग आहा. हांवें लोकां कडेन पांयां पडून मागले की ताका वाट सोड म्हणून. श्रीपाद नायक गेलो, श्रीपाद नायकाची कोणें घोशणा करूं ना, पण हेचेर घोशणा केली आनी एका वचपाक श्रीपादा बरोबर वय वचपाक जालो, वचूना. हो रावला थंय मस्ती करपाक, अजुनूय हुकुमशाही चलोवपाक. बाबू असगांवकारान केन्नाच खंयची गुंडागिरी करूं ना. आज 3 फावटी लोकांनी म्हाका निवडून दिलो आणि यांच्यानी फटिंगगिरी करून यांच्यानी सत्ता हातीन घेतलेली आसा. लोकांक फटून 2,500 नोकरी दितलो. नोकरीचो मेजर प्रश्न माझ्या मतदारसंघात आसलेलो आणि लोकांक गॅरंटी घेतलेली, आश्वासन दिल्यान गॅरंटी घेतलेली. 2,500 लोक खंय गेले. बाबू असगांवकारा सारखो मनीस अचानक इलेक्शनाच्या भितर उडी मारता आणि आमच्या पेडण्याच्या शांततेचो भंग जाता. त्यामुळे जनतेक एक गोष्ट आता कळपाक जाय, खरं म्हणजे कळलीच आसा, ती म्हणजे हांगासरली शांतता भंग, हांगासर दहशत निर्माण करप हे काम बाबू आजगांवकार आणि ताचे समर्थक सातत्यान करीत असतात. म्हणून आयचो प्रसंग हे सगळ्यांचे डोळे उघडणारो आसा. अर्ज दाखल करपाच्या वेळार हुल्लडबाजी करप, नारेबाजी करप, घोष दिवपाची घोषणाबाजी करप आणि खंयच्याच पद्धतीचो कायदो न पाळटा सगळ्या प्रकारची हुल्लडबाजी तांच्यांनी केल्ली आसा. आदलो मंत्री आणि पेडणेचो मोगोचो उमेदवार बाबू असगांवकारान प्रचाराक नेट लायला. वारखंड पेडण्यां मोगोन जाहीर सभा घेतली. सभेक लोक बरोच जालो. बाबू असगांवकारान प्रधानमंत्री मोदीच्या नांवान बरोच फोग काडलो. नोटबंदीचेर मोदीक तोमणे मारले. देशाक लुटपी लोकांकडल्यान पयशे रिकवर कित्याक करिना काय म्हणून बाबू उलयलो. भाशणां कोणाच्या मोदीचे तुम्ही टीव्हीर पळयत आसतले, हो कितें तरी बरें करतलो. लोकांक सांगपा लागलो कितें, काला धन लाऊंगा, हर एक खाते में 15 लाख डालूंगा. ताळयो. अरे तुझे खात्यान समज तुका 15 लाख मेळटा, तू कित्याक वोट करपाना? तुमच्या खात्यान आयल्यात 15 लाख, कोणाच्या खात्यान आयल्यात 15 लाख सांगत म्हाका. दुसरी मीटिंग जाता, 2 लाख लोक. काला धन लाऊंगा, हर एक खाते में 15 लाख डालूंगा. फटिंगगिरी करून तुम्ही सत्ता घेता. प्राईम मिनिस्टरचो मनीस तू. नोट्यो बंद केल्यो, तुझे पयशे तुका काडपाक मेळना. हो प्राईम मिनिस्टर वोट मेळपाक म्हणून आवयक लायनीक दवरता 2,500 काडपाक. हे पयले फावट पळयता, खंयचो मंत्री लायनीक रावला, या खंयचो उद्योगपती लायनीक रावलो. आवयक लायनीक दवरप म्हणजे सिंपथी मेळपाक. आपूण आवय सुद्दां 2,500 काडटा म्हणून. तिच्या कडेन 2,500 ना. कितें फोटो ह्या रितीन लोकांक फटयलो आनी प्रायम मिनिस्टर जालो. हेणें पर्रीकर हांगा हें केलें, घुसपायलें, चोर बीर सगळें सांगलें. हेणें सत्ता घेतली. कोणाक उडयलो भितर? 35,000 कोटी लुटले म्हणले. कोणाचे 5 पयशे रिकवर केले. ते मनीस तेजेच, नातेवाईक तेजे, तो ताका उडयतालो भितर. पण हें सांगून म्हाका उडयलो. आमचो जागो गेलेलो आसा. 240 रुपया मेळ्ळे आणि हे सांगतात 3 पटीने पैसे दिले. अरे खंयचे 3 पटी? 3 पटी जर तुम्ही 1,500 रुपया तुमचे जाले मरे पर स्क्वेअर मीटर. कोट्यांनी पैसो मेळटा मरे. 240 रुपया तुम्ही व्हडलो जय जयकार करतात. तेतलं तुमचं एअरपोर्टाचं उद्घाटन तुम्ही पणजेच्यान करतात. तुम्ही दिल्लीत वचूंक जाय मरे. मोदीकाणी कित्याक हाडला हांगासर उद्घाटन करपाक? आज आमच्या सगळ्या लोकांचो आज जागो गेलो. आमकां एक अभिमान आशिल्लो की
मोपा एफोर्ट जाता फुडल्या भुरग्यांचे आमचे जे फ्युचर आहात सगळे यंग भुरगे बरे कोण तरी जॉबाक लागतले, बरे कोणाक तरी बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटले, एक बरें उद्घाटन जातलें. आमकांच उमेद आशिल्ली पण हेंच्यान दवरलें पणजे उद्घाटन कोणाक सांगूंक ना. अरे लँड लुजर्सांक तर तुम्ही विश्वासान घेयात, बेश्टीच फटिंगगिरी कित्याक करतात. इलेक्शन काउंटिंगाक लागून 11 मार्चाचे 12वी परीक्षेचे टाइम टेबल बदलला. गोवा बोर्डान 12वेचो 11 मार्चाक आशिल्लो पेपर फुडें धुकळा. मराठी पेपर 22 मार्चाक आसतलो जाल्यार पॉलिटिकल सायन्साचो पेपर 14 मार्चाक जातलो. 11 मार्चाक काउंटिंग जावपाचें आशिल्ल्यान गोवा बोर्डान 12वेचे टाइम टेबल बदलला म्हूण गोवा बोर्डान सांगला. घेऊया एक ब्रेक.